आज 2 दीस जाले लोक आउट ऑफ कंट्रोल. काल क्रिसमसाक उबे रावंक लेगून मेळून आसलें. इतलो म्हाका कास्तीक पडलो की बायक वयता तेन्ना सायडीक दवरचो पडलो. आय एम व्हेरी हॅपी कित्याक इतलो लोक पळय येता कंट्रोल करूंक जायना पळय तितलो. आनी हांवें म्हाजी इश्टारां कॉमेस केलेलीं जुन्याचे 13 तारखेर 13 म्हाजो बड्डे जावन आसा. सांत आंतोनी कडेन मागोन हांवें स्टार्ट केलेली. तरी पूण इतलें करूनय आयज म्हाका इतलो हॅपिनेस जाला. आनी हांवें एक बोट केल्या थिंगा सांत फ्रांसीस झेवियराची जी तेजी हातीन तिमास आहा ती दर्यांत पडटाली ती कुल्ली घेवन येता ती हांवें सारकें दाखयलां. 1000+ हांवें 1000+ हांवें ती म्हाजी कला लोक येवन चोयता आनी म्हाका एकदम उमेद दिता. आनी इतली उमेद दिताय तूं कोणें इतलीं कशीं इश्टारां जातात काय म्हूण. सगल्या लोकांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. So this is the first time I'm visiting, and I'm really regretting that, for the last 2 years I've been in Goa and never came to this place. Thanks to Mr. Anthony, so beautifully done. I don't feel like leaving this place. He has done, uncle has done his background only. So much of hard work, so much of glitter, and I have no words to explain. हांगा येवन म्हाका एकदम सामकें चड खुशालकाय दिसली.